कारवार न्यूज तुमगेली स्वागत करता। तांडव कलानिकेतन संस्थेचे मंजुनाथ नायक यांनी आयोजित केल्ले करावळी हब्ब नावाच्या कार्यक्रमात नृत्य स्पर्धेत विजेत जाल्ल्याक दिल्ले 50,000 रुपयेचे चेक बाउन्स जाला म्हण गोवाचे युनिटी क्रूज डान्स ग्रुपाचे कोरिओग्राफर देवेश नायक यांनी आरोप केला। कारवार शहराच्या पत्रिका भवनात बुधवाराक प्रेस मिटींगन उलयले देवेश कारवार रवींद्रनाथ टागोर समुद्र किनारेचेर आशिल्ल्या मयूरवर्म स्टेजाचेर गेल्ल्या एप्रिल 30 तारखेक आयोजित केल्ल्या राष्ट्रस्तराच्या नृत्य स्पर्धेत गोवाचे युनिटी क्रूज डान्स ग्रुप भाग घेवन फर्स्ट प्राइज मेळयले। तेमकां फर्स्ट प्राइजाचे 50,000 रुपयेचे चेक बी दिल्ले, जाल्यार ते चेक 4 पटी बाउन्स जाला अशें तेमी सांगले। नाव देवेश नायक। म्हाजो एक ग्रूप हा द युनिटी ग्रूप। आमी गोंयच्यान न्ही फोंड्या रावता। आमकां 30 तारखेक एप्रिलाच्या 2022 एक कॉम्पिटिशन जाता म्हणून कळ्ळें कारवार, आनी त्या कॉम्पिटिशनाक आमी येयले। परफॉर्म केलो आनी आमकां फर्स्ट प्लेस मेळ्ळी। फर्स्ट प्लेस मेळ्ळी। आमकां चॅक इश्यू केल्लो ऑर्गनायझरांनी। चॅक इश्यू केल्लो तो आसलो 50,000चो चॅक। ओके, आनी आमकां सांगलेलें डेपोजीट कर, तुगेलें कॅश तुका मेळटा रोखडें। बट जेन्ना आमी फर्स्ट टायम चॅक डेपोजीट केलो तो बाउन्स जालो। आमी ऑर्गनायझराक कॉन्टेक्ट केलो, तेंच्यांनी आमकां सांगलें तेंचे कितें इश्यू आसा आनी अमके डेटीक तो क्लियर जातलो। त्या दिसा हांवें वचून तो चॅक घातलो। 2 दिसान परत घराची गेली चॅक बाउन्स। अशें 4 फावट जाले। 4य फावट चॅक बाउन्स जालो तेन्ना आमी परत ऑर्गनायझराक कॉन्टेक्ट करपाक ट्राय केले, बट आमकां सारको रिस्पॉन्स मेळना। तेन्ना म्हणल्यार आमी मागीर एक कारवार जी न्यूजपेपर आहा तितून आमी आर्टिकल दिलो अशें जालें म्हणून आमच्या वांगडा। तेन्ना आमकां कॉल केलो तेंच्यांनी आनी सांगपाक लागले कितें तुमी तो आर्टिकल दिला तो फेक आसा म्हणून हें केला, स्टेटमेंट दिया आनी आमी मागीर तुमकां 50,000 तुमचे इन हँड कॅश दिता म्हणून। बट आमी तो स्टेप घेवना। आमी आमची सोर्सिसा थ्रू आमी तेंचो एड्रेस, एकेडमीचो एड्रेस फायंड आवट करपाक ट्राय केलो। एड्रेस फायंड आवट केलो आनी आमी तेंकां लिगल नोटीस धाडली। तेन्ना मागीर आमकां कळ्ळें की तो एड्रेस तेंच्यांनी दिला तो 3 जाग्याचो एड्रेस मिक्स करून एक दिला आनी तो एड्रेस फेक म्हणून। आनी ती नोटीस आमकां मागीर थोड्या दिसांनी परत येयली। डान्स कॉम्पिटिशनात भाग घेवंक कारवारचे रिदम हार्ट डान्स ग्रुपाचे पूनम हेमी आमकां आपयले। आमी चेक बाउन्स जाले बद्दल तेमकां माहिती दिले। तशेंच मंजुनाथ नायक हेमकां बी संपर्क करूंक खूब प्रयत्न केले, पण तेमी फोन कॉल रिसीव करनात। चेक बाउन्स आनी आमकां फसयल बद्दल तेमकां लिगल नोटीस धाडिले, ते सुद्दां एड्रेस सारको ना आशिल्ल्यान परत येयले। तेमी आमकां दिल्लो एड्रेस बी चुकीच दिला। आमी दुसरे राज्याचे म्हण आमकां फसयला अशें युनिटी क्रूज ग्रुपाचे अर्पिता पाटील हेमी सांगले आनी हेजे फुडें कोणाक बी फसो जायना अशें तेमचेर क्रम घेवंक जाय म्हण आग्रह केले। मेळिल्लो तो मंजुनाथ नायक हेणें सायन केल्लो। तेंचे अकाडेमी आसली तांडवा निकेतन, तेंच्या थ्रू आमकां तो चॅक मेळिल्लो। तेणें सायन केल्लो, तो पर्सनल चॅक आसलो आनी आमकां तेची कांय डिटेल्स मेळनासली बिकॉज ती कॉन्फिडेन्शियल म्हणून सांगताली आमकां। सो आमी आतां हें सगळें करता। आमकां फुडें सुद्दां तो खूब कडेन अशे प्रोग्राम्स अनावन्स करता, खंय अरेंज करता। सो अशें परत फ्रॉड जावंक जायना। सो आमी आतां ही सगळे एक्शन्स घेता, लिगल एक्शन्स घेता आमी तेच्या अगेन्स्ट, आनी आमच्या थ्रू कितलें जातलें तितलें आमकां जस्टीस मेळोवपाक आमी ट्राय करतले। पूण मंजुनाथ नायक अशा मनशा कडल्यान अशें घडप आमकां खूब वायट दिसता की ताका एक ह्युमॅनिटी ना की आमी इतलो हार्डवर्क करून, भुरगीं इतलें हार्डवर्क करून हांगा येवन डान्स करता आनी तुमी तेंचे कडल्यान तेंचे सगळे अशे ड्रिम्सांचेर अशें करता, सो दॅट इन फ्युचर आमकां खंयी वचपाचें रावलें की आमकां भंय दिसूं शकता की परत आमचे कडल्यान ही गजाल जावंक जायना म्हणून। सो
तांडव कलानिकेतन संस्थेचे मंजुनाथ नायक हेमी आमकां संपर्क करून करावळी हब्ब कार्यक्रम आसा तेतूंत राज्यस्तराची डान्स स्पर्धा आयोजीत करतले आणि फर्स्ट प्राइज 50,000 रुपये उरतले अशें तेमी सांगतरेत इतलो व्हड प्राइज अमावंट दवरून राज्यस्तराची स्पर्धा कित्याक राष्ट्रस्तराची स्पर्धा दवरूंक आमीच सांगिल्ले आणि आमीच सगळ्याक आमंत्रीत करची जबाबदारी घेयले तशेंच गोवाच्या युनिटी क्रूज डान्स ग्रुपाक बी आमी आमंत्रीत केल्ले जाल्यार पयशाचो वेव्हारा बद्दल आमकां कितेंच माहिती ना आणि काही लोकांक बी पयशे दिवचे आसात अशें कळून येयलां अशें रिदम हार्ट डान्स ग्रुपाचे पूनम हेमी सांगले. एक्चुली आमी करावळी हब्बा भितर नॅशनल लेवल डान्स कॉम्पिटिशनाक हांव प्लस मागीर विजेंद्र कुमारेश तेमी हांव तेमी मेळून तेमी कोऑर्डिनेट केल्ले फॉर नॅशनल लेवल कॉम्पिटिशनासाठी आमगेले क्रू तांकां सपोर्ट केल्ले आमकां खबर ना अशें जातलें म्हणून एक्चुली युनिटी क्रू हांव तांकां लास्ट टायम गोवात कॉम्पिटिशन डान्स कॉम्पिटिशना भितर पळयल्ले आनी हांव तेमगेले एक बरें म्हळ्यार एक बरें टीम आसा खूब हार्डवर्क करतात आनी असली टीम आमगेले कारवाराक रिप्रेझेंट करूं जाय म्हणून हांव तांकां पर्सनली कॉन्टेक्ट केल्ले. मंजुनाथ नायक तांडव कला निकेतन बँगलोर आनी तो स्पेशली कारवारचो न्ही आनी तो हांगा घेवन दुसऱ्या मनशाक फ्रॉड करता तेमचे बरोबर आमी आमगेले बी इन्स्टिट्यूटाचें नांव खराब जाते आसा आनी अशें नेक्स्ट टायम कोणा कडेन जावचें न्ही म्हणून हें आमी एक्शन. मंजुनाथ नायक हेमी कारवारात येवन कार्यक्रम आयोजीत करून काही लोकांक मखमल टोपी घायली पण सद्याक नांव पाड जाले कारवारचे असले लोक परत कारवारात येवन खंयचे बी कार्यक्रम आयोजीत करूंक दिवं जायना अशें कारवार नागरिकाली मागणी आसा. रस्त्याक डांबर घालचे कामाक खडी व्हरतीत आशिल्ले टिप्पर लॉरीक टायर ब्लास्ट जावन उजो लागलो आणि लॉरी जळली. कुमटा तालुकाच्या हुलदार गद्दे लागीं टिप्पराक उजो लागून जळून गेले. सिद्धापूर कुमटा रस्त्याक डांबर घालचे काम सुरू आसा. ह्या कामाक जेल्ली व्हरतीत आशिल्ली तेन्ना टिप्पर लॉरीचे टायर ब्लास्ट जाले आणि अचानक लॉरीक उजो लागलो. पळयता पळयता लॉरी संपूर्ण जळून गेली पण नशिबान ड्रायव्हर आणि क्लिनर जगले. ಲೈನ್ ಕರಿಗೋದೇನಾ ಕೇಬಲ್ ಮರ ಇಲ್ಲಿ ತುಣ್ಣದು ಡೇಂಜರ್ ಮರ
सोऱ्याचे नशेत कार चलयतालो ड्रायव्हरान 2 मोटरसायकलाक आदळण 3 लोकांक जखमी केले आणि ही घटना मुंडगोड नंदीपूर लागीं घडली. वेगान आणि रॉंग सायडान येयली एक कार 2 बायकांक आपटली. परिणाम असो जालो बायकाचेर आशिल्ले 2 लोक गंभीर जखमी जालात आणि एक व्यक्तीक माथेर मार जाला. कारीत 4 लोक आशिल्ले, 2 पुरुष आणि 2 महिला, पण अपघात जाल्ल्या भयेन हेमी 4 लोक फरार जाले. कारीत सोरो आशिल्ले बद्दल स्थानिक लोक सांगतात. जोयडा तालुक्यात वन विभागाचे विरुद्ध बुधवाराक व्हड प्रमाणात स्ट्रायक जालो. जोयडा तालुका कुणबी भवनात प्रारंभ जाल्लो स्ट्रायक तहसीलदार कचेरी पर्यंत मिरवणूक करून वन विभागा विरुद्ध क्रोध व्यक्त केले. कुणबी समाज आणि काळी ब्रिगेड तसेच अलग अलग संस्थेच्या पुढाकारात वन विभागाचे पॅकेज आणि इतर काही समस्येविरुद्ध हजारांची संख्येत जमीन लोकांनी स्ट्रायक केले. स्ट्रायकात भाग घेयले जोयडा हळयाळ MLA RV देशपांडे वन विभागाच्यान सार्वजनिकांक कितें त्रास जावंक जायना अशें आपूण सार्वजनिका बरा रावतलो. जोयडा तालुक्याचे लोक वन नाश करनात, रूख झाडाक पुजयतात, हांचे लोकांक अन्याय जावंक जायना अशें तेमी सांगले. माजी MLA सुनील हेगडे तशेंच आनी इतर स्थानिक प्रमुख ह्या स्ट्रायकात भाग घेयले. ಬಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ರಸ್ತೆ ದೀಪ ಬೇಕೋ ಬೇಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಚಾರ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳು DFO ಮತ್ತು ಕನ್ಸರ್ವೇಟರ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಡೀತಾರೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ. ಯಾರು ನಮ್ಮಂತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದೇ ಗೇಟ್ ತೆಗಿತಾರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾರಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಆ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದರ ಉದ್ದೇಶ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಳ್ಳರಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ತುಡುಗಿನ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಅರಣ್ಯ ಕಾನೂನಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅರಣ್ಯವಾಸಿ ಸಮುದಾಯದ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ನಾವು नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. टू व्हीलर चलोवंक मात्र अवकाश आशिल्ल्या झुलची ब्रिजाचेर कार चलयल्या प्रकरणा संबंध पोलिसांन एक युवकाक अटक केले. जोयडा तालुक्याच्या शिवपूर हांचे झुलची ब्रिजाचेर कार चलोवन मस्तीपणा करचे युवकालो व्हिडिओ सगळे कडेन व्हायरल जाला. ब्रिजार कार चलयलो युवक मुजाहिद आझाद सय्यद हेका पोलिसांन अटक केला. गुजरात मोरबी हांगा झुलची ब्रिजी तुटून कितलेशे लोक मरण पाविल्ले न्यूज पळयत आशिल्ल्या नागरिकांक जोयडा तालुक्याचो हो व्हिडिओ पळोवंक मेळ्ळो. नंतर टू व्हीलर मात्र व्हरूंक अवकाश आशिल्ल्या झुलची ब्रिजाचेर कार चलयल्या युवका बद्दल क्रम घेया म्हण स्थानीक ग्रामपंचायतीचे उपाध्यक्ष मंजुनाथ मुखाशी हेमी पोलीस कंप्लेंट दिल्ली. कार ताब्यात घेयले पोलिसांन युवकाक अटक केला.
आयज येतलोच न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.